विसवापरांत तुमकां येवकार. आदिवासी कल्याण संचालनालय 25 मायाक प्रेरणा दीस मनोवपाचे आसात. कुडचडच्या रवींद्र भवनात उटाच्या जोडपालवान स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी स्वर्गीय दिलीप वेळीप हांच्या यादीन कार्यावळ जावपाची आसा, अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. सगळ्यांक खबर आसतलें की 25 मे 2011 ह्या दिसा उटाचें एजिटेशन जाल्लें आशिल्लें. त्या वेळाचेर 2 ट्रायबल युथ्स स्वर्गीय श्री मंगेश गांवकर आणि दिलीप काटू वेळीप हेंच्यांनी दोगांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारा खातीर बलिदान दिल्लें आशिल्लें. आणि गोंय सरकार आणि युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आणि बाकीच्यो ज्यो एसटी समाजा खातीर वावरतात त्या सगळ्या संस्थांच्या जोडपालवान 25 मे 2018 ह्या दिसा बरोबर 9 वरांचेर रवींद्र भवन कुडचडे हांगा प्रेरणा दिन 2018 आमी ऑब्झर्व करपाचे आसात. ह्या प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान मुख्य सोयरो म्हणून आमी आपयलेलो आसात राज्यसभेचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट भुवनेश्वर ओडिसा हांचो आणि फाउंडर अँड सीईओ ऑफ किट अँड किट म्हळ्यार कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स हेजो फाउंडर प्रोफेसर अच्युता सामंता. हो एक जगातलो असो मनीस जो मनशान आज 27,000 भुरग्यांचे एक रेजिडेन्शियल स्कूल फ्रॉम केजी टू पीजी आणि 27,000 भुरगे इन डिफरंट इंजिनियरिंग फील्ड अँड द मेडिकल फील्ड हेजे इन्स्टिट्यूशन आसा. आणि हे दिसा आमी प्रत्येक वर्सा 2 आमी प्रज्ञावंत पुरस्कार जाहीर करतात. आमी तांकां अवॉर्ड दितात. लास्ट टायम 2016-17 पुरस्कार दिवपाक मेळनाशिल्लो कारण कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आशिल्लो आणि इलेक्शन कमिशनान आमकां डिनाय केल्लें आशिल्लें परमिशन दिवपा खातीर. ते 2 पुरस्कार आणि हे 2 पुरस्कार आमी ते दिसा तांच्या हातांतल्यान आमी दितले. हे पुरस्कार जाणीन गोंया भितर एज्युकेशन फिल्डान, कल्चरल फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड आणि सामाजीक क्षेत्रांत योगदान दिल्लें आसात अशें तांची एक निवड आमी केल्ली आसात. ह्या संदर्भात स्क्रुटनायज करता आसतना एडव्हर्टिजमेंट दिल्ली आशिल्ली. जे कोण इच्छुक आसात तांच्यांनी एप्लिकेशन फॉर्म भरून दिवचे. त्या संदर्भात हे सगळे फॉर्म आयले नंतर आज आमी 4 पुरस्कार दिवपाक थरलेले आसात. तातूंत एज्युकेशन फिल्डान डॉक्टर उदय गांवकर हेंचे आज सिलेक्शन जाल्ले आसात. मागीर एग्रीकल्चरल फिल्डान सदानंद गावडे हेजे निवड जाल्ली आसात. कल्चरल फिल्डान संतोष एच गावडे हेजी निवड जाल्ली आसात. आणि परत आनी कल्चरल फिल्डान डोरोथी कामारा हेजे निवड जाल्ली आसा. ह्या सगळ्या कमिटीचेर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, आमचे डायरेक्टर, आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी यांची कमिटी आमी एक्झिक्यूट केल्ली आशिल्ली. आणि त्या संदर्भात जशी एप्लिकेशन आसा दी मेरिट बेस ह्या सगळ्यांचे निवडूक हे जाल्ले आसात, सिलेक्शन जाल्ले आसात.